मैड्या बाबोड्याचो बस स्टॉप बंद केल्ल्यान पवासांव, बाबुर्डा आनी सातपुरिया ह्या 3 वाड्यावेल्या लोकांचे बरेच हाल जातात. ह्या बस स्टॉपाक लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा म्हणून थंयच्या रेनाडो व्हेलोसून कागाळ केल्ल्यान येरादारी खात्यान हो बस स्टॉप बंद केला. बस स्टॉप बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात दादादिरा चिरोडकाराचो रिपोर्ट. आमी आतां आसा मैड्या गांवांत. ह्या गांवांत तशें पळोवंक गेल्यार प्रॉब्लेम्स खूबच आसा, पूण मेन जो प्रॉब्लेम आसा तो बस स्टॉप. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे कुशीक ह्या जंक्शनार बसी थांबताल्यो. सुमार 3 वाड्यांचे लोक ह्या बस स्टॉपाचो वापर करताले. पवासांव वाडो, बांबुर्डा वाडो आनी ताच्या फुडें सातापुरिया वाडो. आदीं हांगासर पणस आसलो म्हणून पणसा लागीं म्हणटाले. आतां पणस कापल्या उपरांत गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँके कडेन अशें म्हणटात. हो बस स्टॉप जुलय 2011 बंद केलो. आनी हो त्रास 3 वाड्यांच्या लोकांक भोगचो पडटा. दुसरो प्रश्न येता की हो बस स्टॉप बंद कोणें केलो आनी कित्या खातीर केलो. बंद केलो रेनाडो व्हेलोजोन. The bus stop is located in such a way that it is on a turn, and the problem is that when the traffic going from Aldona to Mapsa or Mapsa to Aldona can't be seen properly because the view is blocked and there is a possibility of accident taking place in this place. It is a risk to the people, you see, there's on the cars, this thing like that. If you don't want to cause accident, the bus stop should be strictly stopped. ह्याच वाड्यांचे लोक कितें म्हणटात ते पळया. आमकां हांगा बस स्टॉप आहले ते आतां बस स्टॉप आमचे बंद केला. आमच्यान चलोवंक जायना, पयसतान चलोवन येवचें पडटा आमकां आनी आमकां बस स्टॉप जाय हांगासर. अरे हे बंद जाला, हे स्टॉप बंद कित्याक? बस स्टॉप बंद केला आनी एक्सिडंट सुबेज जाता. हे आमचे बस स्टॉप बंद केला, तें ओपन जावंक जाय. वेगी बाजाराचे आमचे हाल जाल्यात. हो आख्खो लोक हेणे येता आनी वता, हांगासर रावना बसी. आदीं आमी जावच्या आदीं सान हांगा बस स्टॉप आहा. ती सांगतात की मोटरां एक्सिडेंट जातात म्हूण, पूण आतां चड जाता दिसपा भायर. हो बस स्टॉप परत चालू करपा खातीर ह्या 3 वाड्यांच्या लोकांनी एक मेमोरंडम केली. बस स्टॉप जाय हांगासर. हे स्टॉप बंद कित्याक? कोणूच एक्शन घेना ना ते. PWDचो व्याप इतलो वाडला की खात्यान खंय कितें चल्लां तें कोणाकूच खबर नासता. आतां वास्को सड्यार आशिल्ल्या सब जेली फाटल्यान आशिल्लो हो रोड रोलर पळयात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां तो थंय पडून आसा. कळमेन सामको कावला केला. सुरेंद्र मडकयकाराचो रिपोर्ट. गोंय सरकाराच्या PWD खात्यान गोंयचे रस्ते सुटसुटीत आनी गुळगुळीत करपा खातीर हो रोड रोलर घेतलेलो. आतां कितलींशींच वर्सां जालीं हो रोड रोलर हांगसर झाडां झुडपांनी पडलेलो आसा आनी बिना वापर हांगसरूच तो कलम्यान गेल्लो आसा. तेजो वापर करिनासतना उरल्या कारणान आनी ह्या झाडां झुडपांनी पडल्या कारणान तो सामको हांगसर जंग येयल्ली आहा ताका आनी काबार जाल्लो आसा. टॅक्स पेयर्साचो पयसो असोच ही PWD वेस्ट करतली काय कितें? रोड रोलर बऱ्या पद्दतीन वापरलो गेल्लो आनी मेंटेन केल्लो जाल्यार हेजो उपयोग जातलो आसलो. हेजो उपयोग करिनासतना उरल्या कारणान तो हांगासर गंजून गेल्लो आसा. हो जो स्क्रॅप जाल्लो आसा, कलम्यान जंग येवन काबार जाल्लो रोड रोलर स्क्रॅप करतलो काय कितें आनी हेजे येणारे पयशे सदुपयोग करतलो काय कितें? वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.